दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेसान पोरजे कडेन उलोवन म्हणलें, देवान मनीस आनी प्रितूम रचली. तो दीस जावन ते आयज पर्यंत तुजे आदीं सरला त्या काळा लागीं अशें विचार. अंतराळाचे एक शिमेर जावन ते दुसरे शिमेर पर्यंत येदी व्हडली वस्त घडल्या म्हूण तुमी आयकल्या तरी. उज्या मदें रावन उलयतल्या जिव्या देवाचें उतर तुमी आयकलां तशें केन्ना तरी खंयचेय पोरजेन आयकलां? आनी आयकून तीं जिवीं उरलीं जायत? कोश्ट धाडून अजापां विस्मितां करून झूज मांडून आपलो पदवेदार हात आनी बोलिश्ट बावलो उबारून वोटबिरांत दाखोवन खंयचेय देव दुसऱ्या राष्ट्रा मदें आपणाक एक राष्ट्र विंचून काडून फुडें सरला जायत? आनी तरी सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमच्या दोळ्या मुखार इजिप्टांत ह्यो सगल्यो वस्तू करूं नात? सर्वेस्पर खरो देव आनी ताचे भायर दुसरो कोण ना म्हूण तुमी ओळखून घेवचे पासत हें ताणें करून दाखयलां. ताणें शिक्षण दिवंक सर्गांतोन आपलो ताळो तो तुमकां आयकूंक दिता. प्रितुमेर आपलें आगटें ताणें तुमकां दाखयलां आनी आगट्यांतलो ताचो ताळो तुमी आयकला. ताणें तुमच्या पुर्वजांचो मोग केलो आनी ताचे फाटल्यान तांचे सोस्तीक विंचून काडली. देखून आपूण तुमचे मदें आसा म्हूण दाखोवन आनी आपल्या वर्त्या बळान ताणें तुमकां इजिप्टांतलीं भायर काडलीं. आनी तुमचे परस व्हड आनी बोलिश्ट राष्ट्रांक तुमचे मुखार धांडावलीं आनी ह्या ताच्या देसांत तुमकां हाडलीं. हो देस तुमकां एक दायज कशें ताणें दिलें आनी आयज पर्यंत हो देस तुमचोच. तर आयच्या दिसा हें आयकून घेयात आनी तुमच्या काळजांत सांबाळून दवरात. उंच स्वर्गार आनी खाला संवसारांत सर्वेस्पर एकलोच देव, ताचे भायर दुसरो कोण ना. तुमकां बरें जावच्याक आनी तुमचे फाटल्यान तुमच्या भुरग्यांक बरेंपण मेळच्याक आनी सर्वेस्पर देव तुमकां दिता त्या देसांत सदांच तुमी जिवच्याक आयज हांव तुमकां दिता त्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. म्हणुया, सर्वेस्पराचे कर्तृत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो पुर्विल्ल्या काळांत केल्ल्या अजापांचो म्हाका उगडास परत परत येता. तुज्यो सगल्यो करण्यो मनांत घोळयतना सगळीं तुजी ओचोऱ्यां नियाळीत आसा. जबाब: सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. देवा, तुज्यो वाटो पवित्र. आमच्या देवा इतल्यो थोर आनी खंय आसा देव? अजापां करतलो देव तूं. राष्ट्रा मदें तुवें तुजें बळ दाखयलें. जबाब: सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. तुज्या बावल्यान तुजे पोरचेक सोडयली. जाकोबाच्या आनी जुजेच्या भुरग्यांक सुटका दिली. मोइजेसाच्या आनी एरोनाच्या हातान शेळ्यांच्या हिंडावरी तुवेंच तुजे पोरचेक वाट दाखयली. जबाब: सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. उद्गार. Sorbes horas sois
खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें. Sorbes foran soy, soy, sorbes foran soy, sorbes foran soy, soy. Sorbes foran soy, soy, sorbes foran soy, sorbes foran soy, soy. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तेन्ना जेजून आपले सिसांक म्हटलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची कशी आसा जाल्यार ताणें आपणाचेच खुशेची वाट सोडची, आपलो कुरीस उखलचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. कित्याक जीं कोण आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात तीं आपलो जीव होगडायतलीं, पूण जीं कोण म्हजे खातीर आपलो जीव होगडायतात तीं आपलो जीव सांबाळून दवरतलीं. तर सगलो संवसार सोडीत जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाची बदलेक मनशान कितेंय दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापाचे मोहिमेन येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक आपआपल्या कुरण्या प्रमाणे इनाम दितलो. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हांगा आसात तांतलीं कांय जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळोवचे आदीं मरचीं नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड, आपलो कुरीस उखलचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. नियाळाक आदार. जेजूचो पाटलाव करची खरी वाट आमकां बावतिस्माच्या संस्कारांतल्यान शिकयतात. जेन्ना आमचें क्रिस्ती जिवीत सुरू जाता आनी उपरांत तिरावना संस्कारांत ही वाट आमकां तयार जाता. ल्हानूच आसतना आपूण याज्ञीक जावंक सोदतात म्हूण सेमिनारींत वेता. आपलें कॉलेज शिकोवप करता आसतना ताका लंग्स कॅन्सर जाता. सेमिनारींत तावन ताका परतून वचचें पडटा. खूब निराशी जाता, पूण आपलो भरवोसो सोडिना. उपरांत ताका आनीक महामारी पिडा त्याचेर येता, तरी तो आपलो विस्वास देवाचेर सांडिना. सुमाराचो जावन परतून जॉयन जाता आनी याज्ञीक जावन 35 वर्सांची पिरायेर तो सोंपता. आपल्या जिवितांत आपलो खुरीस केन्नाच ताणें सोडूंक ना. भाग्यवंत क्लारा रोमकार कुटुंबांतलें व्हडलें कुलेंतलें चेडूं भुरगें 18 वर्सांचे पिरायेर तिणें आपले फिगोर्जेंत भाग्यवंत फ्रांसीस एसिसीस ह्याचे रेतिरांत वांटो घेवन आत्म्याचे प्रेरणा घेवन आपलें जिवीत बदलता आनी ताचो पाटलाव करता. जेजूच्या वावराक ताचे सांगाता गरिबांची सेवा करूंक आपलें घर दार सोडून कोश्टी जिविताक फुडें सरता. शुभ वर्तमानांत खरी सुर्गींचे राज्याक पावयतली वाट आयज आमकां जेजू दाखोवन दिता. आपलेच कुशेक पाट करूंक देवाचे वावराक गरिबांची आनी गरजेवंतांची सेवा करूंक आमी आमचो कुरीस उखलून जेजू फाटल्यान वचुया. तो आज आमचो थाराव जावन दी, संवसारी आशेक न्हय पूण देवाचे वावराक खुरीस उखलून जेजूचो पाटलाव करुया.